आज आम्ही श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी प्राथमिक शाळा जी विठ्ठलापूर कारापूर 30 टू साखळे पंचवणीची रोड जॉईन जाता त्या रोडाचे 1 मीटर वायंडींग काम प्लस 1 मीटर रोड वायंड जातलो आणि ऑड मिक्सिंग जातले इंटरनल जितले रोड आसात आमचे. सो हे जे काम चालू असताना बारीक मोठो ज्यो समस्या येता म्हटल्यार अनआयडेंटिफाईड जे हांगासर म्हणजे वॉटर पायपलायन आसता पोनाक ती ते काम करता तेन्ना खंय तरी ते मिस्टेकान ते फुट्टा. सो जे खबर नासता जे काम करतल्यांक. सो हेजे काम चालू आसतना हेजे अनआयडेंटिफाईड जे कितें जाता प्रॉब्लेम जाता पळय ते लोकांनी हेजेर काय भिवचें न्हू. जे पायप फुट्टा ते तात्काळ म्हाका दिसता आमचे ज्युनियर इंजिनियर आसा जेई आसा ते बऱ्यांतले बरें काम करता हांगा वॉटर डिपार्टमेंटाचे. सो जे आमी जेन्ना अशें काम जप करून जे केन्ना मिस्टेक जावन फुट्टा ते तात्काळ आमी सोमते तांकां इन्फॉर्म करून ते एका दिसा भितून आमी काम करून सोडटा. आनी कालची समस्या एक बारीकशी जाली की काल संडे असल्या कारणान मातशें हांगासर एक प्रॉब्लेम जालो. सो आयज तर आमी म्हाका दिसता हाडले थोड्या वेळा भितून तें काम कंप्लीट करतले. ओके. आनी जे बारीक मोठे जे आमी न्हू मेन प्रॉब्लेम म्हटल्यार जे पावसा पयलीं हो जो रोड वायडनींग करता जो ऑड मिक्सिंग इंटरनल सगळो कंप्लीट करपाक सोदता. जेणे करून लोकांनी हितून मातसो सपोर्ट करपाचो. बारीक मोठो कितें प्रॉब्लेम जाता तर लोकांनी सहकार्य करपाचो जे करून एक वाडो आमचो कॉन्फिडन्सीचो सगळ्या खातीर बरें काम जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.